सो आम्ही हांगासर रेडी जाल्ले आसा. आमगेर एक स्पेशल गेस्ट येयला तुमकां मेळयता. मिशी बिशी हात लायनाका रे. हो पळय आमचो स्पेशल गेस्ट. तुमकां सगळ्यांक चॉकलेट दिता खंय. सांताक्लॉज येयला आमगेर. पळयात मिशी कितें फुगला मरे तुजे मिशी फुल. तू मिशी हात लायनाका रे. मारतलो धरून. मिशी तुजे नाकान तेजे कापूस वयता खंय. सो आमचो सांताक्लॉज कसो दिसता कमेंट करा पळयात. हो हिरो सांताक्लॉज. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? खंय गेला? हो पळय हांगा चा पिता. चा कमी मोबाईल चड हांगा. आयज ऋतीक ना पळय. कित्याक ऋतीक बिजी आसा. हाय म्हण मरे. सो काल येयला आसा भावोजी. मागीर कार्तिक चिनू भयण म्हणजे ड्रेस म्हणजे रेडी आतां. सो टायम जाल्लो आसा 9. आयज आमी वयता देवळाक हांगा केपे शांतादुर्गा चामुंडेश्वरी. थंय भावजीचो कुलदेव तो. सो म्हटलें आयज या म्हटलें. जस्ट आज शिव येना. शिव आज बिजी आहा कामाक. सो म्हटलें आमी गाडी सांगला येतलो 9 सुमार. जस्ट जालें आमचें ब्रेकफास्ट बीन. च्या पिले. आयज फोव केल्ले बरे बटाट घालून. भितर हे ना मागीर शेंगदाणे लिंबू ना. शिवाक लिंबू आवडना. लिंबू ना जाल्यार शेंगदाणे. लिंबू ना जाल्यार फोव म्हणटात. शेंगदाणे ना जाल्यार फोव म्हणटात. असले नशीब बटाट घातला आयज मम्मीन. आनी कितें घातले? सोय घालनाका म्हणटा. कसले फोव ते कितें सांगपाचें. भयण रेडी जाला दाखय तो मेळयता. हाय म्हण. काल न्ही 10 पावली तिमी. ताका लागून 10 पावले. मागीर आयज म्हटलें देवळान या म्हटलें वचोन. आनी फाल्यां आसा क्रिसमस. मागीर म्हाका येवन सगळें प्रिपरेशन करूंक जाय फाल्यां क्रिसमसाचें. आनी म्हाजें तें नाचून जावपूच ना. एक दोन येला. एक दोन येला. शिव म्हणलें एक दोन येला खंय. तूं आनी काडशी उखलून. आसूं तें. ओके तो करतलो. ड्रायव्हर कॉल करतलो. मागीर आमी सकयल वयतली. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो गाडी आयिल्ली आसा. चला बसा. तूट पडो. भाऊजी भाऊजी मुखार बशी. ना तू जावत ना कार्तिका. तू जावत ना. भाऊजी आनी चिन्नू काल शिव बाय म्हणटा सगळ्यांक. कार्तिक बसला आजीच्या पांयार. आजी म्हणटा पांय गटाक आपल्या बस काय. ऋतिक बसला बहिणीच्या पांयार. माझ्या पांयार कोण ना. सो आता आम्ही बस स्टँडार येयला फुलां घेवपाक. सो हांगाच फुलां घेवया म्हटलें. मागीर थंय आनी मेळना जाल्यार ताका लागून बरें हांगा बुके बिके रेडी करता दाखयता तुमकां. काकी कशी आसा काका? ते पळय बुके बीन बरे आहा रेडी करतात. बरी दिसता फ्रेश सामकी फुलां. सो जस्ट पावली आमी. मम्मी मेळूंक ना न्ही. मम्मी न्हिदो काडटा गाडये. खूब पयस तें 51 किलोमिटर म्हणजे आमच्या घरासून पर्वरीसून 51 किलोमिटर. आवय पुरो आले सारकें. आतां येतना आमकां ते मातशें पयस दिसलें. वयतना बेगिना पावतले. लास्ट केन्ना येयल्ली आमी?
आयिल्ले आमी हेंचे वांगडात भाव शिव वांगडा. मागीर आमी येवकूच ना. जेन्नाय भावजी येता न्ही तेन्ना येतात देवळाक. लास्ट इयर तेमी येवकूच नासले गोंयान. हें मातशें पयस पडटा. आमचे मम्मीचे थंयसर म्हालसा तें मातशें लागीं आमकां. हें मातशें पयस. सो पावले आमी. टेंशन ना. चप्पल थंय दवर. चप्पल हांगा स्टँड दवरला. हांगाच काडा. सारके पाय तू. हां नळ उदीक वेस्ट कर नाका. ओपन कर रे. मागीर चालू कर रे. हां बरें दिसता जिवाक. आरती स्टार्ट जाली दिसता. पळयता इफ भितर बीन विडियोग्राफी अलाव आसा न्ही जाल्यार विडियो काडटा हांव नाल्यार काडचें ना. ओके. हांगासर फुलां बी सगळें आसा न्ही हें नाल्ल व्हंटीचें सामान बी सगळें आहा. रा 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 पुरो पडशी. हांगा न्ही सो हांगासर न्ही प्रसाद बीन काडटात. घाल ते घाल हांगा घाल. सो हें आसा व्हंटीचें सामान सगळें. सो हांवें न्ही हुटी भरोवंक ना. म्हणजे प्रेग्नन्सीन न्ही हुटी बीन भरोवंक जायना. ताका लागून नाल्यार हांव साडी न्हेसून येवपाचें हुटी भरपाक. सो जाल्लें आसा आनी 12:30 आरती खंय. पूण आमी रावूंक मेळचें ना कित्याक आमचो येयला पळय गाडी ताका एकांक भाडें आसा खंय. सो आमी जस्ट हुटी बिटी भरून भायर सरतले. रावचीं ना आमी. हे चांदीचे न्ही गे. हे पळय चांदीचे. अरे उदीक पी रे. इल्ली उदीक पी. सकाळच्यान उदीक पिवंक ना. चिनू पी रे. तू पी. तो पिलो. तू पी. हांगासर केळीची वांटणी चालू आहा. सगळ्यांक भूक लागला खंय आनी केळी मातशे कच्चे आहा ते. रितुकान खावंक जाले केळी. आनी सकाळी ब्रेकफास्टाक फोव खाल्ले न्ही. फोव खाल्यार हेच प्रॉब्लम. ताका लागून भूक लागता. दीदी सो हांगासर न्ही रुम्स बीन आसा. हे रुम्स चडशी हांगा न्ही मुंज मागीर लग्न बीन जाता हांगासर. हे पळय मुंज बीन जाता हांगासर. आनी हांगासर हें पळयात. सगळ्यांक भूक लागला. थंय कॅन्टीन आहा पळोवया. हय भूक लागला. आनी यो मगे. आं थंय कॅन्टीन आहा. ओके चला. भयण खंय आहा. ए आंबा घेवन यो. सांडटली. ओके सो ते हुटीक ते आमी हें दिला न्ही साडी. ती साडी व्हरून ते ऑफिसान दिवंक जाय. सो ते 2 आसा ते टेंपल. आमचे भितर देवी 2 आसा. एक चामुंडेश्वरी आनी एक शांतादुर्गा. माजर पळय धांवलो. सो हांगासर स्पेशल आसा पाव भाजी. ते पाव भाजी न्ही आं बॉम्बे पाव भाजी न्ही. पाव भाजी आनी शिरा. ही म्हणटा उपीट जाय आसलें. आई रितुकान शिरा घेतला. सो जस्ट एक पाव आनी भाजी खातले. सो हे कसले भाजी. बटाट शिवाचे फेवरेट आहे. सो जालें आमचें बरे भशेन दर्शन. पोटान पाव भाजी पडले. हिका आवडूं ना खंय भाजी. मीठ चड पडलेलें भाजयेन. खूब मीठ पडलेलें.
सो मातशें गरम तरी करून दिवंक जाय न्ही थंड सामकें. ओके सो आतां भायर सरता की ताका न्ही भाडें आसा एकांक ताका लागून आरती आसा 12:30 सो रावूंक ना आमी. ओके चला. आनी हांगा न्ही सायडीन न्ही बरी अशी घरांय आहा हे पळयात आनी थंय रूम्स बीन आहा हे पळयात. आनी हांगासर न्ही हे पळयात जशी माड आसा बरी दिसता हांगासर हे पळयात. मम्मीन खावंक ना भाजी. मम्मी म्हणटा सारकें बरें ना खंय. शिवा असले भाजी बी खूब आवडटा बरो खातो ताका ते भाजी पाव कितें सुकी सलाड पातळ नांव ताका बरें खबर आहा. सो आतां 1 आवर लागतलें आमकां पावपा म्हटलें खावूनच या म्हटलें. ओके सो आतां आमी रावला टेंडर कोकोनट पिवपाक. झाडां न्ही पतला ये के मलाय न्ही पातळ आसूंक जाय मातशें पिवपाक न्ही बरें जाता. तो जस्ट पावली आमी घरा 1:30 जाले 1:30 जाले. सो आनी कांय ना व्हडलेशें की फाल्यां क्रिसमस आसा. मागीर सांजचें हांव नेक्स्ट व्लॉग करतलें कित्याक म्हाका सगळें आयज प्रिपरेशन करूंक जाय क्रिसमसाचें फाल्यां. सो म्हाका आनी सगळें प्रिपरेशन करूंक जाय फाल्यां क्रिसमसाचें सगळें तें क्रीम बीन सगळें दवरूंक जाय. सो चितलें की तो नेक्स्ट व्लॉग करतलें हांव. आतां जेयतलें मातशें रांदूंक जाय अशी दाळ बीन करतलें बेश्टें लायट अशें जेयता मातशें रेस्ट घेता आनी सांजचें मागीर नेक्स्ट व्लॉग करतलें. ओके सो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करात. मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.